कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। आज जी आमच्या म्हारिंगाच्या देवळांतली जी 5 पाशाणां आसली ती गायब जाल्ली आसत। तर हेच्या पयलीं गेल्या वर्सा 2 पाशाणां गायब जाल्ली। तेन्ना आमी पुलिशेंत कंप्लेंट दिल्या। तेन्ना पुलिशेंनी कसलीच एक्शन घेवंक ना आनी येवन हांगा पंचनामो सुद्दां करूंक ना। तेच्या उपरांत आमी 1-2-4 फावटी मारले जाल्यार पुलिशेंत जाल्यार आमी ते केले अशें आमकां उतर आयल्यात। आनी परत काल सोमारा दीस 24 तारीख हांव देवळांत येयल्यार पाशाणां ना जालीं म्हणून हांवें सरळ परत एकदां कंप्लेंट केल्या। काल बुधवारा दीस कंप्लेंट केल्या 26 तारीख आनी परत PIक मेळ्ळो हांव। सर म्हटलें अशें जालें तें कितें करता ती पळय जालें न्हू निभवलें तुमचें अशें म्हाका सांगलें। हांवें म्हटलें निभोवंक ना। परत म्हटलें सगळींच पाशाणां ना तेन्ना तुमी कितें तरी तेचेर एक्शन घेवचें। तर आज पर्यंत तेंच्यांनी कांयच घेवंक ना। गेल्या वर्सा 30 जानेवारी 24 ह्या दिसा 2 पाशाणां ना जाल्लेलीं। त्या टायमार आमी मोपा पुलीस स्टेशनार तक्रार केली। त्या तक्रारीन आमकां काय हें दिसूंक ना। जो राखणदार चतुर्शिमेचो राखणदार म्हारिंगण हेच्याच देवळांतली जर पाशाणां ना जाता जाल्यार देवरूप ते आनी कशें आनी कितें म्हणून उरतले? राखण आमच्या गांवाची कोण करतलो? तर ही सर्वस्वी जबाबदारी ही अध्यक्षाची आसता। तर हे माझे जाल्यार सरळ सांगप की ह्या अध्यक्षाच्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात ह्या अध्यक्षान बरें हे कांयच करूंक ना। केल्लेले आसा हे सगळे वायट केल्लेले आहा। हयची पाशाणां थंयसर, थंयची पाशाणां हयसर। मेन म्हटल्यार महाजनांक विश्वासान घेवच्या पयलीं हे सगळे गोश्टी तेणी केल्लेले आसा। वाढदिवस सुद्धा बंद रावल्लो आहा। त्याच प्रमाणे हांगा महादेवाच्या देवळांत आमची 12 पंचायतीनाची पाशाणां आहा तेतूंतली सुद्दां पाशाण ना जाल्ले आहा आनी हे म्हारिंगणाची पाशाण सुद्दां ना जाल्ले आहा। तेन्ना आमचे लाडके मुख्यमंत्री प्रमोद सर यांनी हेचेर लक्ष घालपाचो। तशेंच आमचे लाडके आमदार तेंच्यांनी सुद्दां हेचेर लक्ष घालपाचो आनी आमकां न्याय दिवचो हे तुमच्या कडेन मागणें मागता।